आज आम्ही फक्त मागण्याची याद करपा खातीर आयिल्ले आसा. एकमेव मागणी ते म्हळ्यारूच राजकीय आरक्षण, राजकीय आरक्षण, राजकीय आरक्षण. म्हणून ह्या समाजाचो बरेचशा जणांनी आपली फक्त राजकीय पोळी भाजून खाल्ली. आमचे मुखार मतांची झोळी पसरून घडी आम्ही एखादं फटवलं असतंय, पण मुखार आणि आम्ही फटवपाना हे सांगपा खातीर आज आम्ही आमचं जमिल्ले आसा. सारखे मुखार आणि आम्ही फटवत आले, त्याच्या खातीर आमकां एक काम करचें पडटलें. आता रस्त्यार जणी आमकां आडिल्ले आसात, येणारे काळान तांकां आमकां रस्त्यार हाडचें पडटलें. परत एकदा सांगता, जे जे सिस्टमीन ज्या ज्या विविध सरकारांनी या अनुसूचित जमातीक आज परत 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 रस्त्यार हाडिल्ले आसात, तांकां रस्त्यार हाडले बगर आम्ही केन्नाच सोडपाना हे सांगपा खातीर या सगळे मुखार आम्ही जमिल्ले आसा. ज्या आदिवासी समाजाची एक राष्ट्रपती आसा आणि खरोखरच या सभेतल्यान आज आम्ही एक रिझोल्युशन घेवपाचें आसा. जाणे एकंदरीत प्रक्रियेत आपलो एसेंट दिलो, मान्यता दिली. आज तुमच्या सगळ्याच्या माध्यमातल्यान ठराविक प्रतिनिधित्व करपा खातीर आदिवासीचे सगळे फुडाऱ्यांचो समूह त्या राष्ट्रपतीक येणारे एक महिन्या भितर आम्ही मेळटले आणि ही हकीकत तिच्या मुखार आम्ही मांडटले. हो तिका दिल्लो मान. आमकां एक खबर आसा, तुमचे भितर बुदवंत खूप आसा जेंका आमी थिंक टँक वाले म्हणटात. आता मुख्यमंत्र्याचे जर सांगपाक जर गेलो, बरेचशे काही 7 वर्ष गेली. हो मुख्यमंत्री जवळजवळ 8 वर्ष आसात आणि हा स्वतः विटनेस की हा सगळं सातत्यान फॉलोअप करणारो आदरणीय प्रकाश वेळीप सर्व असतात, फॉलोअप करणारे दिल्ली ते गल्लीपर्यंत सगळ्यात फॉलोअप करणारे. मागीर त्या वेळाचेर कित्याक जालें ना रे? आज गोंयचे मुख्यमंत्री हांव हांगसरल्यान सांगपाक सोदता, तुझे ते थिंक टँक वाले जे अवती भोवती आसात पळय न्ही, त्यांचो सल्लो घेवपाचो बंद कर. आज तुझे मुखार सगळे जल्ले उभे आसात. पडतले जाल्यार परत उभे जावपाना. बरेचशा जण म्हणटा कितें की सगळे मेळटा ते आदिवासी समाजाकूच मेळटा म्हणटा. अरे तुमकां काय मेळना जाल्यार तुमकां हांव इतिहासान याद करून दिता. खास करून म्हणजे एससी ओबीसी भावाक हांव सांगपाक सोदता आणि त्या जनरल कॅटेगरीतल्या इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाच्या भुरग्यांक सांगपाक सोदता. ज्या वेळाचेर आमी एक मागणी करतले तुमच्या फायद्याचेच तांकां सांगूया, कारण म्हणजे पत्रकार मित्र वर्ग आसा. सरकारी सेवे भितर रोस्टर, प्रमोशन्स आणि बॅकलॉग हे कित्या खातीर जर एससी आणि ओबीसी खातीर जर मेळ्ळे जाल्यार फक्त आणि फक्त या उठाच्या लढ्यात घडिल्ले आसा. या इतिहास जावन आसा. आणि जर गोविंद गावडे जर फटींग जर उलयतात जाल्यार तुम्ही आरटीआयचे ऍप्लिकेशन घालात आणि काळात चौकशी बॅकलॉग वॅकन्सी 2011 ते आतापर्यंत कितले भरिल्ले आसा.